पेरंट्स सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता की तेंच्यांनी इतको बरो सुंदरसो इव्हेंट घडोवन हाडला. स्पोर्ट्स आनी डान्स हे कॉम्बिनेशन्स म्हणटा ते फर्स्ट टायम हांवें ग्रावंडाचेर पळयला. एज अ स्पोर्ट्समॅन हांव फक्त जाणा ग्रावंड तो फक्त स्पोर्ट्समॅनाचो, पूण तुमी आयज दाखोवन दिल्यात की स्पोर्ट्स अलॉंग विथ डान्स हे करू शकतात ग्रावंडाचेर म्हणून. परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स. खरेंच एफर्ट्स भरपूर घातल्यात तुम्ही आणि इतलो सुंदरसो इव्हेंट केला. तशेंच एज अ स्पोर्ट्समॅन हांव पेरंट्सांक स्पेशली पेरंट्स हांगा येयलेले आहात तांकां सांगूंक सोदता की आयज काल आमी पळयतात की पेरंट्स जावन तेजे फॅमिली मेंबर्स कोण आसात ते भुरग्यांक सदांच शिक्षणा खातीर प्रेशरायज करतात, शिका म्हणून. पूण म्हाजो एकूच रिक्वेस्ट आहा की भुरग्यांक जे भुरग्यांक दिसता स्पोर्ट्साक वचोंक जाय, इच्छा आहा तेंची स्पोर्ट्सा खातीर, जाल्यार तुमी तांकां फ्रिडम दियात, तुमी सपोर्ट करा, एक फ्रेंडली नेचर तयार करा, जेणे करून तांकां जाय ते फील्ड ते सिलेक्ट करू शकतात. भयाक कॅप्चर करपाक शिका. मॉरल ऑफ द स्टोरी तुमचे टिचर्स सांगतले, पेरंट्स सांगतले, मम्मी पप्पा सांगतले घरा आनी एक्सप्लेन करून. पूण हेचो अर्थ इतलोच आसा, केन्ना भियो नाकात, डेरिंगान पावरफुल स्ट्रॉंग रावा, कॉन्फिडन्स रावा. जी गोष्ट करतल्यात तुम्ही जर चुकल्यात जाल्यार ताका फेस करपाक रेडी रावा आणि ती फेस करतना तुम्ही भितरल्या भितर डावून दवरूं नाकात. तुमच्या पेरंट्सांक सांगा कितें जातलें जावंक जाय, तापाट मारतले आनी तापयतले आनी काय करूं शकना, मारचे ना. तो भंय हो पयलीं मारा. जे दिसा ह्यो भया कडेन तुमी झगडूंक शिकतल्यात आनी तुमी फेस करतल्यात त्या दिसा तुमी जिखतल्यात आनी त्या दिसा तुमी सक्सेसफूल पर्सन जातले आनी तुमच्या सारकी भुरगीं ह्या देशाक फुडें सरतले, फुडें वयर काडटले, नांव करतले.